मिसाची सुरवात एक उबी रावन सगळीं सुरवातीचें गायन गावुया. मिसाची बॅट A18 पान 9, A18 पेज 9. मिसाची बॅट बेडोग्या घेता इथून म्हणून ताका योगार दिवया. कावारी बॅट परवेश करता एक मनान मिसान वाटो घेवया. मिसाची बॅट बेडोग्या घेता इथून म्हणून ताका योगार दिवया. कालवारी बॅट ओपून परवेश करता एक मनान मिसान वाटो घेवया. कालवारी बॅट नव्यान सोरता क्रिस्ताच्या मोर्दान उगडास करुया. मेंढ्याचे मासोगोत शिवया. कालवारी बॅट नव्यान तोरो सोरता क्रिस्ताच्या मोनान उगडास करुया. मोडो सोरो ये बेटेन बदलता क्रिस्त मेंढ्याचे मासरो गोवया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो इकोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाव मिळून सगळ्यांक तुमकां माय मगस येवकार हे सकाळच्या आदेशाक हे मिसांत वांटो घेवन मागुया. मिसांत ब्रिन्सी आफोन्स पासत आज 3रे वर्साचो उगडास. स्वर्गीच्या बापान आपले शांतीन आपल्या विसवान ब्रिन्सी आफोन्सिका वांटो दिवंक मागतना जासिंता ब्रागांजा आपल्याचो आज वाडदीस समरमता. तिचे पासत मागुया तिका कुळी आत्म्याची भलायकी. तशेंच आज एकलो आमचो भाव जॅस्वील लग्न जाता. रोशेल आनी जॅस्वील तांच्याय पासत हे मिसांत मागुया. आमकां एकल्याक अदीक आनी अदीक जेजूचो लागशिल्लो फाटलाव करून ताचे शीस कशें संवसारांत आमी ताका गोवाय दिवंक आमकांय कृपा मागून घेवया. काळजांतान दूख दोत्तल्यांक बक्षणी दिवंक तुका बापान धाडला. सोम्या काकुतकोर सोम्या काकुतकोर. तूं संवसाराचो पाप काडटा तो मेंढरो आमकां सासणीक जिवीत दिवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुतकोर. क्रिस्ता काकुतकोर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकुतकोर. आनी सर्पदार देव आमची काकूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. कोनवेळे बापा तुज्या एकल्याच पुताच्या जल्मान तुजे पोरजेची सोडवण अजापांनी तुवें सुरू केली. ह्याच भावार्थांत आमकां तुजे सेवकांक थीर कर आनी तूं दाखयताय ती वाटेन चलून बासयलेल्या वैभवाक आमी पावशी कर. आमी मागता आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक. आमेन. बसूया. बागियोन जुआचे पयले चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्यानो कोणाकूच तुमकां फसूंक दिवं नाकात. जसो तो प्रमाणीक तसोच प्रमाणीकपणान चलता तोवूय मनीस प्रमाणीक. जो कोण पातक करता तो देंवचाराचो
कारण देंवचार अरंबाक तावन पातकी देवराजाच्या कर्तुबांचो भस्म करचे खातीरूच देवाचो पूत आयलो. जो कोण देवा तावन जल्मला तो पातक करिना, कित्याक देवाची जीण तांचे सवय आसा. देवा तावन जल्मला देखून तांच्यान पातक करूं नजो. देवाची भुरगीं आनी देंवचाराची भुरगीं हाचेरूच ओळखूं येतात. जो कोण प्रमाणीकपणान जियेना वो आपल्या भावाचो मोग करिना तो देवाचो न्हय. देवाचें उतर देवाचे ओडपकार. हे देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. परतून म्हणुया, शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओचोरिया उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब, शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. समदीर दोर्या गुणगुणू, समदिरांत आसलोल्यानो तुमचो ताळो गुणगुणू. प्रितूम सोगली मुरगोटू, प्रितुमेर जियेतेल्यानो तुमचो आनंद जोणजोणू. जबाब, शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. सोर नदी तालयो पेटो, पर्वत दोंगर बुरकुटू. सर्वेस्पर येवचो जालो, प्रितुमीची मनसुबी राष्ट्रांची न्याय जोडटी सर्वेस्पर करूंक येता. जबाब, शेकान शेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. उद्गार. Soy सर्वेस्वरा, soy सर्वेस्वरा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्वरा, soy सर्वेस्वरा, soy, 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 soy. जायते पावटी आनी वेगवेगळे तोरेन मागा प्रभाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कोणे उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी ह्या आमच्या काळार आपल्या पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. Soy सर्वेस्वरा, soy सर्वेस्वरा, soy, 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 soy. Soy सर्वेस्वरा, soy सर्वेस्वरा, soy, 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 soy. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. दुसऱ्या दिसा जुवांव आपल्या दोगां शिसांक सांगती नव्यान थंय आसलो आनी जेजू चलून वेतालो तो ताणें देखलो आनी म्हळें, हो पळयात देवाचो मेंढरो. ही ताची उतरां आयकून ते दोग शीस जेजू फाटल्यान गेले. तेन्ना वळोन आनी आपणा फाटल्यान येताले ते पळोवन जेजून तांकां म्हळें, तुमकां कितें जाय? ताणें ताका जबाब दिलो, राबी म्हणजे गुरुजी, तूं खंय रावताय? ताणें तांकां म्हळें, यात आनी पळयात. ते गेले आनी तो रावतालो ती सुवात ताणें देखली आनी तो दीस ताचे शिते रावले. सांजेची सुमार 4 वाजलोली. जुवांवाची उतरां आयकून जेजू फाटल्यान गेल्ले ते दोगां भितरलो एकलो आंद्रे नांवाचो सिमांव पेद्रूचो भाव आसलो. दुसरे सकाळीं आंद्रे आपल्या भावाक सिमांवाक मेळ्ळो. ताणें ताका म्हळें, आमकां मेसियास म्हणजे देवान मागलोलो मेळ्ळा. आनी ताणें सिमांवाक जेजू शिंवेलो. ताचेर बारीक नदर घालून जेजून म्हळें, तूं सिमांव जुवांवाचो पूत,
तुका नांव घालचें आसा केफस म्हूण घे खडप. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी ओस्तुमतेच्या गांवांनी खूब बरफ पडटा, स्नो पडटा. अशें खंय एक बापूय आनी ताचो पूत तांचे शेतांत वेताले, पूण सगळ्याक स्नो आसलो, शेतूच सगळें बर्फान भरलेलें आसलें. पांयचीं पावलां फुडें आसलीं, पांय खंय चलतालो त्या बर्फान, ताचे फाटल्यान खंय ताचो पूत चलतालो. अशे दोगूय ते शेतांतल्यान खंय तांणी पार काडली. आनी पूत खंय फाटल्यान वळोन पळयल्यार फकत 2च पावलां आसलीं. जेन्ना बापाय फुडें वतालो आनी बर्फान ताचे पांय थंय रोमताले, त्याच पावलांनी पूत चलतालो. आनी अशें ते पार काडले तेन्ना ताणें बापायक सांगलें, खंय डॅडी फाटल्यान पळय. आनी बापायन फाटल्यान पळयल्यार फकत 2 पावलां थंय दिश्टी पडटालीं. पुतान सांगलें, खंय डॅडी वी हॅव 2 of us have walked. आमी दोग जावन चल्ल्या, पूण एकल्याचींच पावलां थंय दिश्टी पडटा, फूटप्रिंट्स दिश्टी पडटा. आनी बापायन पुताक म्हळें, खंय पुता म्हज्या पावलांनी तूं इतली वाट चल्ला. तुज्या जिवितांत असली न्हय, जिविताच्या पावलांनी म्हज्या फाटल्यान तुवें चलूंक जाय. भाव भयणीनो, आवय बापूय भुरग्यांक आपल्या पावलांनी चलूंक उलो मारतात सदांच. तांकां जाय आपल्या भुरग्यांनी आपल्या पावलांनी चल्लेलीं, आपूण दाखयता ती वाटेन गेल्लीं. आनी जेन्ना भुरगीं आपल्या आवय बापायच्या पावलांनी चलतात, ती खुशाल जातात. सगळ्यांत व्हडलें दारजणें देणें म्हळ्यार म्हजो पूत म्हजी धूव म्हजे फाटल्यान म्हज्या पावलांनी चलता. भाव भयणीनो, अशेंच कितें आज शुभ वर्तमानांत आमकां मेळटा. जेजू चलता, जुआंव बातिस्त आपल्या शिसांक म्हणटा, ओ देवाचो मेंढरो. आनी हे दोगूय शीस, तांतलो एकलो आंद्रे, दोगूय शीस जेजू फाटल्यान वयता. आनी जेजू तांकां वळोन पळयता आनी म्हणटा, कोणाक सोदतात तुमी? तुमकां कितें जाय? आनी ते म्हणटात, आमी तुजेशी येवंक सोदता. तूं खंय रावताय? आनी जेजू म्हणटा, येयात आनी पळयात, कम एंड सी. आनी दोगूय शीस जेजू सांगताक रावतात. हो तांचो पयलो अनुभव. आनी हे पयल्या अनुभवांत तांकां मेळटा मेसियस. आनी ताचो पाटलाव करूंक, ताच्या पावलांनी चलूंक तांकां खुशालकाय भोगता. इतलें की दुसरे सकाळीं आंद्रेक ताचो भाव मेळटा पेद्रू, आनी तो म्हणटा, आमकां मेसियस मेळ्ळा. आमकां देवान मागलेलो, देवान भासायलेलो सोरवुंडार मेळ्ळा. ये आनी पळय. पेद्रूकूय त्याच जेजूच्या पावलांनी चलूंक आंद्रे पावल मारता. They become followers of Christ. Followers means to walk in the footprints of Christ. प्रत्येक क्रिस्तांव मनशाक बाबा भयणीन आपोवणें आसा. आनी आपोवणें म्हळ्यार
जेजूच्या पावलांनी चलूंक. जेजू चल्लो तसो आमी चलूंक. आमी जायते फावटी गायन करता. हे एका एका क्रिस्ती भावार्थ्याची आपोवणी. आमचो सोमी, आमचो दोनी, आमचो प्रभू, आमचो सर्वुंडार, देवान मागलेलो मेसियस चल्लो बापाशी वचपाची वाट. देखून तो म्हणटालो हांव वाट, सोत आनी जिवीत. म्हजे फाटल्यान येता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. तो काळोखान चलचो ना, ताचे सगळे उजवाड परजळटलो. भाव भयणीनो, हें दर एका क्रिस्ती भावार्थ्याची आपोवणी. आनी भोव करून जेन्ना आमी आमचे फिरगोजेचो 480 वर्सांचो समारंभ करता, जेजूचे एकूच आमकां आपोवणे, इन्विटेशन उलो, आनी तो म्हळ्यार ताच्या पावलांनी आमी चलूं. ताका आमी आपणावंक आनी तो आमकां जिविताची वाट दाखयता. So we must walk in the footprints of Jesus, just like the Son and the Father walked in the snow. बर्फान चलता आसतना पुतान म्हळें पांय दोनूच पावलां दिश्टी पडटा. आमचेय सगळे भाव भयणीनो, हे भावार्थाची यात्रेंत जेजूच्या पावलांनी चलूंक आमकां निबेल गरजेचें. तर आज आमच्या दोळ्या मुखार हो देखावो पळोवया. जेजू चलता, ताचे शीस, जिवांचे शीस ताका म्हणटात तूं खंय रावताय, आनी ते जेजूशी रावन खुशाल जाता. आमकां मेसियस मेळ्ळो. भाव भयणीनो, असलेंच आमचें जिवीत जावं, क्रिस्ती मनशाचें जिवीत जेजूच्या पावलांनी चलपाचें जावं. त्याच जेजूक आमच्या दिसा दिसपट्या जिवितांतल्यान स्वतान मोगान प्रामाणीकपणान आमी गोवाय दिवंक ह्या मिसांत खतखत्यान मागुया. भेटून एक आमी गायन गावया. C14 देणी आमची, पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटून हाडटा, आमची गरजां तातूंत गावता. आमची मनां तूं करपिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. गोवा उडो आल्तार हाडटा, ताकाचो रोज समोर पिता. आमचे सुख दूख सोरबेट वयता, मानून घे म्हूण विरोध करता. आमचो मुंडो बदलतलो, जेजूची कूड तो जातलो. आमकां व्हरतून तो मेवतलो, जेजू आमचे काळजातलो. उबी रावया. भयणी भावांनो, आमचें बलिदान सत्पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. सर्वेश्वर आमचे देवा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं उतरां वरतीं देणी आमी तुजे कडच्यान घेता आनी तुका परतून दिता. तो तुवेंच आमकां दिलां तें तुका भेटून. तुज्या पुता जेजूच्या पावलांनी चलून ताकाच गोवाय दिवंक आमकां फाव जावं, हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया.
आमी ती सर्वेस्पराताय उबारताव सर्वेश्वराक आमचे देवा दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेश्वरा पवित्र बाप्पा सर्वपदवीधरान शासनाचे देवा सर्वकाळी आणि सर्वता जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताची वेंगीत आयलो तुज्या शासनीक शब्दान मोगाचे पुतान आपणाचेर घेतली आमची अशक्ताय अशें आमचे विनाशी सैमान फुंक्या जोडलो विनाशी मान एकवटो कितलो अजापांचो समेस्त मनशांक जिवीत देवा गेले एका मनशा वरवीं फाव जाले देखून सगळ्या दुतां भक्तां सांगती आनंदान आमी तुजी स्तुती उच्चारता पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवांत उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवेन येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बाप्पा करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता हांव जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसात समोर पोवची तेचपरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराचें हें रगत पातकेचें बोगसुनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थाचो गूड परगटुया बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी प्रज्वतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल सुखार समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाजता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वराक पृथ्वीचेर विस्तारलेली जी पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळी यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरोवसो दवरून मेल्यांत ते आमचे बामणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समजता तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटीन वांटून घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मारी देवाची आनी आमची माय सांगती तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोन आनी सूर काळी तुका मानवले आनी ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक जेजू आमी शिवूंक ताचो लागशिल्लो पाटला करून ताच्या पावलांनी चलोवंक सोंपें न्हय जायते कितें आमी सोसूंक जाय जायते जिविताचे आव्हानांक फुडो करूंक जाय आमकांच एके भाशेन सोडून दिवंक जाय
म्हजो पाटलाव करूंक सोदताय, तुजो दिसा दिसपट्टो कुरीस घे आनी म्हजे पाटल्यान ये. जो कोण आपलो जीव म्हजे पासत ओगडायता तोच आपलो जीव सांबाळटलो. जेजूचो खरो पाटलाव करून ताच्या पावलांनी चलूंक जेजून शिकयले मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारून म्हणुया, आमचे बापा. सर्वेश्वरा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखताव. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराखांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन मुतांक बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणांच्या ससनांक. जिवन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांतीची गुणां दिवया. देवाचे शेर वस्तो जेजू जाचो पेद्रू, आंद्रे, जिवांव, जाकोब आनी पाटलाव केलो. ताचे पावलांनी चलून ताकाच गोवाय दिवंक पावले. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटाची. ताचे पाटलाव करतले आमी सगलीं सुभागी. जेजू म्हाका तुजी गरज. जेजूक आमच्या काळजान शेवताना गायन गावया. D15 पान 50 आणि 5. D15 पेज 55. जेजू म्हाका तुजी गरज. सुके जमनीचे उदक उजव्या दिव्यात तो भिजलेचे. दोतराक चलो पडुवेचे. उजव्या दिव्यात पड भिजलेचे. दोतराक चलो पडुवेचे. तुझे वगत मागना जिवी आवड जेजू आनी बोधवी. तुझे वगत मागना जिवी आवड जेजू आनी बोधवी. इठाव जेजू पूर्णाकार सान तेरा बोधी तेरा वीरे. आगोयलो तुकाकारो igololo urisado. Agoyolo tukakado igololo urisado. Tuce vogot magna jivi amor Jesu ani bodvi. Tuce
प्रार्थूया. प्रिय बाप्पा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बोळान आमचे जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कोर. आमची पावलां ताच्या पावलांनी घालून सोडवणीच्या मार्गार आमकां चलय. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. आज सकाळीं 10 वरांचेर युंतेर आसा आमच्या सांतीस वाड्यान रिचर्ड विएगासी आमच्या भावाचो. ताका सासणाची सवस्काय सर्गीच्या बापान आपल्या विसवान घेवंक मागतना ताचे फामिलीक, तांचे दुखेस्त कुटुंबाक आमची बुजवण आनी बरवंसान क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी तांकां तांचे बसत मागुया. सांजे 3:30 वाजता आमच्या इगोजीन लग्नाचें मीस आसा. ह्या 480 वर्सांच्या समारंभांत आमी ताडे मेमेंटोज आनीक कॅलेंडर तयार केल्ले आसात. ते तुमकां विक्रेक मेळटले, जावं ऑफिसान जावं आयतारा दीस तिनूय मिसांक सकाळची, तिनूय मिसा उपरांत बायल्यान टेबल घालतले आमी. आनीक ह्या उत्सवीक वर्साच्या उगडासाक कोणाक जाय जाल्यार घेवं येता. सर्वेश पो तुमची सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूच्या मोगान आनी शांतीन ताच्या पावलांनी चलूंक तुमकां धाडटा. देवाचे ओडपकार आमचे बरी राव तूं सोमया शेवटाक आमी गायन गावुया. E1 पान 70 आनी 6. E1 पेज 76. आमचे बरी राव तूं सोमया आनंद आमकां हालेलुया. आमची बरी राव तूं सोमया आनंद आमकां हालेलुया. सोमया गो तूं गोवा मोगो सरकार उडो बापान दिलो. Oskotang tu gotai dilo pide sang tu okapelo amchi bori rao tu sobia.